एक दिसाची ऑलमोस्ट जस्ट 1 डे असेंब्ली अनाउंस केल्ली आहा। लोक हुंयसून ऑलरेडी आज आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणाल्यांत येवपा लागल्या तांगे इश्यूज घेऊन, पूण ते इश्यूज मांडपाक एक दिसात हे सगळे इश्यूज जावपाक बरें डिफिकल्ट आहा। आज आमच्या बारा तुमी चयल्या सुमार एक 15-20 जण डेली वेज वर्कर्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, विश्वजीत राणेगेलो डिपार्टमेंट, हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सुमार 811 जे आमकडे एक एलएक्यू आहा, ते एलएक्यूआ प्रमाणे 811 डेली वेजीस वर्कर आहा। आणि तातूंतली थोडी जाण आयिल्ली आहा। हेंक 2022 इलेक्शन टायमाक सरकारान, बीजेपी सरकारान सांगलेले की आमी तुका टेम्पररी स्टेटस दितले म्हणून। इलेक्शन जाले, काम जाले, वयज मेलो। आता 2027 इलेक्शना पयले असलीच गजाल जातल्यो जे भाशेन एमएमसीक सांगला। सो म्हाका दिसता हुंय काय ओ सरकार खूब लोकांक दुखयता आहा। आज एक ग्रॅज्युएट आणि ग्रॅज्युएशना वयर पोस्ट ग्रॅज्युएट केल्लो भुरगो इज वर्किंग फॉर डेली वेजीस फॉर 544 रुपीज and managing the offices of the forest department. जो रेस्क्युअर भुरगो आहा, हांगा रेस्क्युअर आहा फ्रॉम सत्तरी, फ्रॉम वाळपय, फ्रॉम काणकोण सोन येयल्लो आहा, हांगा उसगांव सोन येयल्लो आहा, पोंडा सोन, नेत्रावली सोन आनी केपें सोन हांगा हे जे सगळे डेली वेजीस स्टाफ रिप्रेझेंटेशन घेवन येयल्ले आहा। 405 रुपीज डेली वेजीस फॉर रेस्क्युअर। सोरोप येयलो जाल्यार आमी कॉल करता कोणाकूय रेस्क्युअराक, ते रेस्क्युअरा गेले पगार 405 रुपया आणि तेगे वर्किंग आवर्स तो 405 रुपया आर ओनली वर्किंग आवर्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इव्हनिंग। आमी रातचे केन्ना फोन मारता रेस्क्युअराक आणि तो रेस्क्युअर बाबरो येता रातचो, बायक घेवन येता। तेक ते बायका पेट्रोली पयशे ना, तेक येवपा इन्शुरन्स ना आणि तेका रातचे येवपाचो तो ओव्हरटायम तेका मेळना। आज गोंयभर लोकांक हांव अपील करता, केन्ना कोणे रेस्क्युअरान ना म्हणना आणि ना म्हूण आमी तेका केन्ना एक बक्षीस दिवपाक आमी सोदिना, कित्याक आमकां दिसता तेंका पगार मेळटा। सो ही मेसेज क्लियर, जे कोण रेस्क्युअर येता रातचे, केन्ना वाघ आयलो म्हूण येता, केन्ना सोरोप आयलो म्हूण येता, हेंका ते कवर्ड नाही रातचे येवपाक। इट इज नॉट देअर ड्युटी, दे आर कमिंग ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड। आणि असले भुरगे आज आमच्या बराबर आहा। सरकार म्हाका दिसता आज कॉमन मनशाक आम आदमी पार्टीक ना। आम आदमी पार्टी जी आज आहा ती पार्टी आम लोकां पासत आसा, इज देअर फॉर अ कॉमन मॅन। आता म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांनी वचून असली अवेअरनेस करपाक गरज आहा। जोरी तरी सत्तरी सोन आणि वाळपय सोन जोरी तरी आज लोक एजिटेट जाऊन त्रासान जियेता विथ द एश्युरन्स होप इज द ओनली हे। आणि होप जरी तरी हे सरकारा कडेन ना, देन आम आदमी पार्टी इज द ओनली होप फॉर गोवा। आमी आज सगळ्यांक न्हू, नॉट ओनली फॉर दीस डेली वेजीस वर्कर, जितले कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स आहा, डेली वेजीस वर्कर्स अक्रॉस गोवा इन ऑल गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, आमी तुमकां एक होप दिता की गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी इन 2027। आमी जे भाशेन पंजाबात आणि दिल्लीन कॉन्ट्रॅक्ट जे आहा ते परमनंट केला, ते भाशेन आमी वावरूतले तुमचे पासत। ही बाबडी आता 500 पगार घेऊन दे आर टॉकिंग अबाउट टेम्पररी स्टेटस, तांकां परमनंट करपाक सांगपाकूय भंय दिसता। 2012 लास्ट टेम्पररी स्टेटस दिल्लो, मीन्स डेली वेजीस टू टेम्पररी स्टेटस वॉज लास्ट गिवन इन 2012 एज पर 3rd of August 2023 एक एलएक्यू रिप्लाय दिल्लो आमगेलो श्री दिगंबर कामतीक। सो हे एलएक्यू रिप्लाया प्रमाणे 2012 लास्ट दिल्लो। आज जे भाशेन तेमी सांगला ते काम करता, इट इज अ व्हेरी डेंजरस जॉब, डेली वेजीस जॉब, बट वर्किंग फॉर द गव्हर्नमेंट, बट देर इज नो इन्शुरन्स फॉर देअर जॉब। हाली कितेंय जालें जाल्यार ताका इन्शुरन्स ना, सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी गियर्स म्हणटा ते प्रोसिजरूच ना तांकां। लीव, मॅटर्निटी लीव ना दितना, तांकां लीव जाय जाल्यार लीव ना, बिकॉज लीव इज नॉट एप्लिकेबल, यू आर ऑन डेली वेजीस, लीव कितकोन दितलो। मागीर एश्योर्ड डेट ऑफ पेमेंट ना, पगार 20 तारखे पडटा, 25 तारखे पडटा, 30 तारखे पडटा, केन्ना पडटा त्याचे एश्युरन्स ना। 2022 इलेक्शन जाऊन गेले, बीजेपी सरकाराक निवडून हाडलो, परत आनी 2027 इलेक्शन येतले, 2024 एमएमसी इलेक्शन येतले। जे भाशेन तांकां कॅरेट दिला तेच भाशेन एमएमसीकूय आता कॅरेट दिल्लो आसा। जे जितले एमएमसी स्टाफ आहा तेमी आज हे एश्युरन्स घेवचे मुगे, बिफोर द इलेक्शन यू हॅव टू मेक शुअर यू गेट युअर डिमांड्स डन फ्रॉम दिस गव्हर्नमेंट, अदरवाइज डू नॉट सपोर्ट दिस गव्हर्नमेंट अँड डू नॉट वोट फॉर दिस गव्हर्नमेंट।
हेमकां आज लोन मुखाय जावो कितलेशे भुरग्या 18 वर्स काम केलां, 15 वर्स काम केलां, 20 वर्स काम केलां. तांकां समज बँकांतलो प्रायव्हेट बँकांतलो लोन जायो, दे डू नॉट हॅव सॅलरी स्लिप्स ना, प्रोव्हिडंट फंड तांकां ना, बेनिफीट ना. सो बँक आज 1 लाख रुपया देखून लोन जाय जाल्यार तांकां दिना. सो परिस्थिती कितली आनी पळया. सो हे सगळें जरी तरी चललें जाल्यार आमी म्हाका दिसता आज खुबसो लोक दुखेल्लो आहा. तो सगळे लोकांक बजेटांत घालून आतां जे बजेट येवपाचें आसा हें सरकारान करचें. हें मुगेली लेटर चीफ मिनिस्टराकूय वयतली आनी हेल्थ मिनिस्टर जो फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा ताकाय वयतली, सो दॅट वी कॅन हेल्प दीज पीपल. तुमगे लोक तो आनी तुमगे वोटर तो. वाळपय सत्तरी आम आदमी पार्टी ना. सो तुमगे लोक तो, तुमकां सपोर्टर करता तांकां तुमी दिवचें. आनी वेन्झी फुड्यान आयलो म्हूण तांकां त्रास करूं नाका. दिस इज माय क्लियर मेसेज. वेन्झी फुडें आयलो म्हूण तांकां त्रास करूं नाका. आनी अशें जाल्यार 10,000 पगाराक म्हाका दिसना तुमी व्हडलेशें कितें करता म्हूण तांकां. सो आज जरी तरी आमी एक लेबर कितेंय आमगेले घरांत काम करपाक हाडटा, तो लेबर 800 ते 1,000 रुपये घेता. सो नॉर्मल शिकनाल्लो मनीस जो वर्क करता ताका 1,000 ते 800 रुपये मेळटा. आनी हे भुरग्यांक जी कोण शिकले तांकां 544 मेळटा. अशें करून जरी तरी गोंय विकसीत जातलें जाल्यार म्हाका गोंयाक साल्वार करपाक आनी कोणाच्यान जावचें ना. फकत पार्टी बदलपाची गरज आहा, सरकाराक उडोवपाची गरज आहा आनी मागीर तेन्नाच खरेंच विकसीत म्हणटा तें गोंयकाराचें जातलें. रेस्क्युअर म्हणून काम करता. जे स्नेक रेस्क्यू आसा जावं वायल्ड एनिमल आहा ते रेस्क्यू करपाचें हे सगळें काम आमचें. पूण हें जर रेस्क्यू करतना आमकां कितें इन्सिडंट जालो, कितें इंजरीज जाली जाल्यार आमच्या खातीर हेल्थ इन्शुरन्स ना, कितें बेनिफीट ना. सो गव्हर्नमेंटा कडेन मागता की हेजेर आमचें लक्ष घालचें. इवन आमी डिपार्टमेंटाचे हायर ऑथॉरिटीज आहा ताका रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां इन्शुरन्स दिवचो म्हणून, पूण आजून तेजेरूय कितें आवाज जावंक ना. गुड इवनिंग. आमी आयज फूल सगळे डिपार्टमेंटाचे डेली वेजीसा वतीन हांगा आयिल्लीं आसा आनी आमची फक्त इतलेच एक सरकारा कडेन मागणी आसा की आमकां निदान एक टेम्पररी स्टेटस तरी दिवचें. कित्याक आमी डेली वेजीस म्हणून 5 वर्सां ते आयज 18 वर्सां पर्यंत सगळीं काम करता, 10,000 सॅलरी घेता. सो तितून कांय जायना. कोणाचे मेडिकल एक्सपेन्सीस आसता, ट्रॅव्हलिंग आसता, म्हारगाय वाडत आसता आनी आमी एक टेम्पररी स्टेटस तरी सद्या दिवचें अशी आमची मागणी आसा. आमी 544 रुपीज पर डे घेता. ग्रॅज्युएट आसूं, 10th आसूं, 12th आसूं. आनी बावडे रेस्क्युअर्स जावं बाकीचे जे फील्ड स्टाफ आसा ते 405 रुपयान काम करता. सो आमची खरेंच सरकारा कडेन मागणी आसा की आमकां एक टेम्पररी स्टेटस दिवचें अशी. 2019 आमची सॅलरी रेज जाल्ली 544. टील डेट अजून कांयच वाडलेली ना सॅलरी. ह्या सॅलरीन कांयच जायना. एबसेंट आहा ते दिसा सॅलरी कट करता. वयल्यान पेड हॉलिडेज थोड्यो आहा त्यो आमकां पे करिनात. सो एक सरकारा कडेन ही मागणी आहा की एटलिस्ट TSL स्टेटस जर दिवपाक जायना जाल्यार आमची सॅलरी तरी रेज करची. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे लास्ट टायम न्यूजपेपर कटींग आहा पर डे 1,035 रुपीज ती तरी सॅलरी आमकां पर डे दिवची अशी म्हाजी मागणी आहा.